सांगू तुका केसलो घरा मेळो बाय तुका पुलिस आख्खी फॅमिली पुलिसाची होय छपाई पुलिस शमाई पुलिस पाय पुलिस भाव पुलिस वैर पुलिस आणि चाडपासून पुलिस नवऱ्यापासून पुलिस किती ऐकणार अगो बाई आता फोन केला ते नवऱ्यागे बाईन फोन केला आता उलोप येत आहे मग गाजराची आता उलोप येत आहे म्हणून नॉट लिसनिंग रे पुलिस मॅडम का कास्ता घरा बाई बाई काला घराने बरी मिळला कास्ताचे आता येत आहे तुम्ही आहो नको किती येत आहे तुम्ही मेंदन सानी आता तुम्ही फोन केला होतो नी येताय म्हणून फोन केला त्यांनी तिथं म्हणजे धू अकाल म्हणती ऐकलीच बाय कशे असाय बाय जपकूर बाय उभे हा बाय कष्टाचं बाय की तू आबूज रे आणि हे चेड आणि की तू आबूज असतो तुम्ही साल्ल्या सोयरीक तसली बरे तुम्ही उलय बरी ना म्हाका पयलोच पावस मेवला वेळ मातसो नाही कशी लागले म्हजी वेळ बायल मेलल्या कितू तेंपान पयले गोप म्हणजे ते जैन पूण ह्या गोपा पयली सगळी हाडाच म्हजो फिगर मेंटेन कर करूंक जाय फिगर मेंटेन करूंक जाय म्हणजे दोय फिगर मेंटेन करता चेड्याक बरीच सोपती सोपतली बरे तुले तुले हांव रोखडो चाव करून घेवन येता चा मागवी दे कित्याक स्कॅरी बिवपाक केसली गरज ना आता ह्या फुडें तूं तेंगेर रावतले तुका लागायचं नाच कुछ पडटे म्हाका चेड्याला ना म्हणटा जय अरे तू चोपाक किती दिसोन जाणा कोण बॉम्बे इन्सुडो गस काढपाक तुजे पाय जाय खंय नको पुलिसा फामिलो मग हुंय चालपाचे पुलिसो जायच पडना पुलिसो साखर घालपानी ती जाणा साखर घातल्या तुका घो येईल ना कितें सांगपाचें गांवचें किती झालं मिसेस मेंडन तुका हांवें सांगला आमची सगळी फामिलूच पुलीस बुडोन वय झालं म्हणजे तू एक सांगलाय तुमची खबर एक दीस म्हजो घोव ड्युटीर आसतना एका चोराच्या फाटल्यान लागलो चोर फुडल्यान धांवता म्हजो घोव फाटल्यान धांवता चोर फुडल्यान धांवता म्हजो घोव फाटल्यान धांवता चोरान वगत करूंक ना बोलतात पुलारकार काला उदकांत उडी मारली आणि म्हज्या घोवाने वगत करूंक ना ताणें वयर रावन काला उडकी मारली चोर पवन पोलतडी पावलो आणि तुझ्या गो पवन गमना जाव थंयसरूच बुडोन मेल खूप दूख झाली खूप दूख झाली म्हज्या साडे पांयां उरलो तुवें सॉरी तू इकली ना म्हजो सासूपाय आयला सासूबाई आयला खूंय आहा तुका पळय भायर डॅडी 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 वेलकम यो बाय यो मोरा नु aha
म्हाका खूब दूख जाली तुगे चेड्याचे खबर आयकून उदका चोरा हाटल्यान धांवता आसतना उदका उडी मारून आपणागे जीव बुडोन मेलो तो उदकाक बुडी ताचो कितें जाला आतां एक जाता न्हू ताचो सिटीत उदार जाला तुम्ही दोगांय नाही ना माझा पाय होता तुगे पाय अजून बसलो ना आम्ही सगळे खानदान पोलीस तो ड्युटीर आहा ड्युट्या अजून पासून ड्युट्या रिटायर झाला त्याची माय सारखी शिका पायची तुगे पायची पायी माई ती हॉस्पिटलात ऍडमिट आहा तेशी रावलो होय ती पासून वाढली पायची माय होय भाईची माय पसला आणि तुम्ही तिजान हाता की ते आमच्या बुकार भरला 100 वर्ष आमकां बुकार बरे तुम्ही उलय हांव चाव करून घेवन येता कोणता त्याची चाव कोणता हांव होय पुलाव नंबर कोणते ते जाणा पुलाव पयला त्या होय पुलाव हाय नु असाय तुम्ही पुलाव हाय नु असाय आम्ही हवाचा दादा हे बाबा चाव घेवन एक ग्लास तांदूळ आणि 2 ग्लास दूध तो पुलाव ओल्ड मॅकडॉनल्ड म्हणून मायचे मोडे पाय तो मुझा चय पाय तुका हेल्प करतो म्हाका सासपाय याचो फुटाचे पीस येईल गो सारको तेरे आणखी चांगलं चेड्या उद्या जीव दितो हांव दिता हिंगा चेड्या लागून हांव दिता ना सांगते का वयत म्हणा मागीर मोत्ता काजार कोण ना जाल्यार पाय किती जावं तू बाकी लागो तुम कितें होय सपोर्ट करता माय सपोर्ट कर म्हाका पाय सागो आमच्या चेड्या येतो काय करना सासूबाई वसोन आमगे करता खंय चाव घालून दवरल्या तिका सगळे बरे भाशेन दाखय हा फर्स्ट फ्लोर दाखय सेकंड फ्लोर दाखय थर्ड फ्लोर दाखय थंय स्टॅरकेसीन चलो नाका लिफ्टीन गेलो असते का होय चला इथे चाव वाटल्या पी चाव पी बरे कर सारखी बाय अंकल ये तुगे केस नाही जाल्या दही झाल्या ते बरी हा बरे हलवले शिंगा हाटल्या गेली गेली केस ना माझ्या केस घोडियल नवा अंगा पावता मागीर किनाक अंगा सवाक अंगा बाराक अंगा आके रोलिंग तुगे केस गुंताई बॅटरीचे गुंताई किती मागीर बॅटरी काबार जाली म्हणून ती चेंज करू नाका बंद करपाची तितून काडपाचें आनी भितर घालपाचें किती वायट काडटा अशी काय भितर काय ना तिका आता चेड रे आनी चेड जाल्यार म्हणजे आम चेडो कितू त्रास पडय रे चेडो जावपा तू ना तुवें पयर कितें म्हणल्यार चेडो म्हणजे चेड कोलगांव आगो बायकर हांव होय आता तो सफाई जाय येवना गो तो सफाई नी गो तो काय करना ते पाय सालू एक कोणी अरे ती मिसेस मॅडम सांगतो हाती हात वयर नाली मग ते सुदेल ओय ओय नाता नांदी उदो नाता बरे दिसले असता त्या कांगे हा ना उदो नाता आणि ते होईल पात्र ते हा मोशेच गॉड न्हय होय चालेल